पार्लिमेंट अधिवेशन हे 22 जुलय ते 12 ऑगस्ट पर्यंत चलपाचें आशिल्लें, पण कांय काँग्रेस आनी बाकीच्या इंडिया अलायन्सांनी मातशी डिस्टर्ब केल्ल्या कारणान 9 ऑगस्ट ह्या दीस पार्लिमेंट सिनेटाय एडजॉर्न जालें आनी एक दीस पयलींच सोंपलें. हांवें एकूण ह्या सगळ्या हाच्या भितर एकूण 90 प्रश्न स्टार आनी अनस्टार अशे 90 प्रश्न हांवें ह्या अधिवेशनाक घातिल्ले आनी तातूंतले सगळे 30 प्रश्न म्हजे हे प्रत्येक अधिवेशना भितर म्हणजे प्रत्येक दीस एवरेज 2-3 अशे प्रश्न हे म्हजे वेगवेगळ्या खात्याचे त्या हातूंतल्यान आयले आनी तातूंतल्यान बरेचशें इट वॉज इन्फॉर्मेटीव, बरेचशें इन्फॉर्मेशन ताच्या भितरलें मेळिल्लें आसा. पण कोंकणीन एक विशय म्हाका उलोवपाक एक संद मेळ्ळी, कारण सगळेच जाण आपापल्या रिजनल लँग्वेजी भितर ते उलयतात आनी आमी सदांच हिंदी आनी इंग्लीश, आनी त्यामुळे हांवें ठरयलें की म्हज्या कोंकणी आनी मराठी भाशेनूय म्हाका उलोवपाक जाय आनी त्यामुळे तें म्हाका एक संद मेळ्ळी. सोमार दीस म्हणजे 12 तारीख म्हजी आशिल्ली ती मराठी, तें जालें ना, त्यामुळे फुडल्या अधिवेशनाक एखादो विशय मराठी भाशेनूय हांवें उलोवप अशें ठरयल्लें आसा. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हांवें वेगवेगळीं बिलां जीं मांडलीं ताच्या भितर एक म्हणलें ST रिजर्वेशन, कारण आमी ST रिजर्वेशन हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंया भितर जावं जाय म्हणून आमी सगळे प्रयत्नरत आशिल्ले. आमकांय दिसतालें की लोकसभे पयलीं तें जावं जाय, पण तें थोडेशें लोकसभे पयलीं जावना, पण आमच्या नेत्यान सांगिल्लें आमच्या होम मिनिस्टरान आमी तें करतलें आनी आतांय आमी सांगिल्लें जातलें म्हणून. पण रिजर्वेशनाच्या संदर्भांतलें म्हजें बिल पॉलिटिकल रिजर्वेशनचें स्पेशल मेन्शन हांवें 24 तारखेर म्हजें आयलें, 24 जुलयाक, आनी 29 जुलयाक आमचें ST पॉलिटिकल रिजर्वेशनचें बिल जें आसा तें पार्लिमेंटा भितर इंट्रोड्यूस जालें आनी खरें म्हणत जाल्यार तें 9 तारखेर चर्चेक आशिल्लें आनी तेन्ना तें पास जावपाचें. पण सिनेटाय आमची पार्लिमेंट सोंपली हें केली आनी त्यामुळे तें थंय येवना. त्यामुळे येणारी जी हिवाळी अधिवेशन आसतलें नोव्हेंबराक, त्या अधिवेशनाक तें डेफिनेटली पास जातलें आनी आमकां सगळ्यांक एक इच्छा आसा की भारतीय जनता पार्टीचो पयलीं पासून एक हें आशिल्लो की पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें गोंया भितर जावं जाय आनी तें जातलें.